सरकार इथेनॉल प्लांट हाडटा अशें सांगून जमनीचे गुड्डिलेसांव करपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केला। सरकारा कडेन व्हड व्हड इव्हेंट्स करपाक पयशे आसात, मात संजीवनी साखर कारखानो सारको करपाक पयशे ना काय असो प्रश्न तांणी गोंय सरकाराक केला। गोंय सरकार इथेनॉल प्लांटाची सपना दाखोवन गोंयकारांच्यो जमनी गिळपाक सोदता। ह्यो जमनी उपरांत दिल्लीकार वा बिल्डर लॉबिंग्स विकपाचो सरकाराचो प्लान आसूये असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केला। 10 कोटी रुपया मोडून संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाची ताक सरकाराकडे ना, मात व्हड व्हड इव्हेंट्स करपाक सरकाराकडे पयशे कशे आसात असो प्रश्न अमित पाटकर हांणी केला। आता शुगर केन फॅक्टरीचो जो इशू आसा, भाऊसाहेब बांदोडकरान ती फॅक्टरी हाडिल्ली, ते इंडस्ट्रियलायझेशन केल्लें, कितें विचार कितें आशिल्लो की त्या वाठारांतले लोक सांगे जावं, धारबांदोडा जावं, कुडचडे जावं, सावड्डे जावं, ह्या वाठारांतल्या लोकांक शेती करून तो शुगर उत्पादन करून ते एक व्यवसायाचो दृश्टीन तो प्लांट बांदिल्लो। आतां गेल्ली 7 वर्सां जाली जेन्ना तांचे फाटी एग्जिबिशन जाल्लें तेन्ना आमी गेल्ले। 7 वर्सां जाली सरकार त्या शेतकऱ्यांक फुटयत आसा। तांकां तो प्लांट रिपेर करपाक 10 कोटी रुपयाचो कितें एस्टिमेट आसा। पयलीं सरकारान सांगलें आमी करता, मागीर तांकां अमूक त्या टायमाचेर कॉम्पेन्सेशन दिता म्हूण सांगलें, तेंय धड तांकां कॉम्पेन्सेशन दिलें ना। आता सरकारा कडेन 500 कोटी रुपया वर्साक आसा इव्हेंटाचेर मोडपाक, पूण तो 10 कोटी रुपया मोडून प्लांट बांदून ज्या शेतकरी व्यवसायाच्या धंद्यान जे लोक आहा त्या शेतकऱ्यांक वयर काडपाक सरकाराचे प्रयत्न ना। म्हाका दिसता हो इथेनॉल म्हणटा आनी जुमला आनी ते इज अ लँडस्केप। सरकाराचो दोळो आसा की ती शुगर कारखान्याच्या भोंवतणी जो जागो आसा तो जागो कसो तरी हांकां काढून ते दिल्लीकारांच्या गळ्यान नाल्यार ते आंध्राच्या लोकांच्या गळ्यान घालपाचो हो प्रयत्न अशें म्हाका दिसता। शेतकारांच्या जमनीचेर दोळा आशिल्ले सरकार गोंयचो शेतकी मळ घटमूट कसो कितें करतलो? शेतकी मळार तरणाट्यांनी येवचे अशी फकत भाशणां जातात, मात प्रत्यक्ष शेतकारांक सरकारा कडल्यान वा शेतकी मळार येवपाक इत्सूक आशिल्ल्या तरणाट्यांक उर्बा मेळना असो आरोप अमित पाटकरान केला। सरकारान आसा ते शेतकऱ्यांक पयलीं वाचोवपाक जाय, तेंकाच हे सरकार वाचयना। सो यूथ कसो एनकरेज जातलो म्हाका सांगा। आज गोंयान सरकारान शेतीक एग्रीकल्चरान प्रोत्साहन दिवन युथाक मुखार हाडपाक कांयच प्रयत्न केल्लो ना। फाटल्या दिसांनी जे पॅडीची सबसिडी आशिल्ली जी तांकां मार्चान मेळपाक जाय, ती तांची जून जालो तरी तांची सबसिडी येवंक ना। मागीर आमकां अजून मोर्चा काडचो पडलो, ताचे उपरांत ती सबसिडी तांकां ग्रांट जाली। सो सरकार म्हणटा तो खंयच्याच दृश्टीन बारीक गरीब जनते बरोबर ना आणि शेतकरी वर्गातल्या लोकांक सरकार काबार करपाक सोदता। गौरीश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।